विसय उपरांत तुमकां येवकार. स्वामी विवेकानंदाच्या 150व्या जयंती दिसा केरी 70च्या स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिराचें वर्सुकी स्नेह संमेलन जालें. पुस्तकी ज्ञाना परस भायलें शिक्षणय तितलेंच म्हत्वाचें अशें मत ह्या वेळार प्रुडंट मिडियाचे एडिटर इन चीफ संदेश प्रभुदेसायान उक्तायलें. बिरेस्तारा केरीच्या स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिराचे वर्सुकी स्नेह संमेलनाची कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीक प्रुडंट मिडियाचे एडिटर इन चीफ संदेश प्रभुदेसाय मुखेल सोयरे म्हूण आशिल्ले. तशेंच सांखळेची नगरसेविका सुनीता वेरेकार, मुख्याध्यापक गोपीनाथ गावस आनी हेर मानेस्त माचयेर आशिल्ले. शिकप महत्वाचे असतात. शिक्षणांतल्यान खूब कितें मेळटा, पूण फक्त पुस्तकांतल्यान आनी पर्सेंटेज काडून जर कितें मेळटा अशें म्हणून समजुपाक जाय सबजुजाक जाल्यार तें अजिबात ना. ताज्या भायर खुबश्यो गजाली लागतात. भायर जे शिक्षण मेळटा तें शिक्षण महत्वाचें. वेगवेगळ्या सर्तींनी वांटेकार जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक मानेस्ताच्या हस्तुकी इनामां भेटयलीं. उत्कृश्ट विद्यार्थी आनी उत्कृश्ट पालक अशीं इनामांय भेटयलीं. उपरांत भुरग्यांच्यो कार्यावळी जाल्यो. केरीच्यान आमचो खबराकार उदय परब. आतां पळोवया खेळा मळावेल्यो खबरो. महेश गवळीन हालींच आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलांतल्यान निवृत्ती घेतल्या. भारता खातीर 14 वर्सां खेळिल्लो महेश आपले क्लब कारकिर्दींत FC कोची ह्या केरळाच्या क्लबाक खेळपाक मेळिल्ले त्या घडणुकेक टर्निंग पॉयंट म्हणटा. महेशान त्या उपरांत वेगवेगळ्या क्लबां खातीर खेळून भारताचो बेस्ट डिफेंडर हो मान मेळयलो. सध्या महेश डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबा खातीर खेळटा. 2011 वर्स सोंपपाक भारतान महेश गवळीच्या पेजात डिफेंडिंगाच्या नेटार सॅफ कप फुटबॉल सर्त जिखली. ह्या खोशयेच्या मुर्तार महेशान प्रत्येक खेळगड्याच्या आयुश्यान घेवचो पडटा तो म्हणल्यार आंतरराष्ट्रीय मळावेल्यान रिटायरमेंट घेवपाचो निर्णय घेतलो. प्रुडंटा कडेन उलयतना महेशान फाटल्या यादींचेर उजवाड घालो. I started my career with Tata Football Academy. There I was 4 years, 4 months over there, and then I went to FC Kochi. That was my turning point. From there I started my Indian career. I got a chance in Indian national team. From there I continued playing for a country for 14 years, and keep on going, changing the club. Then I came from Kerala to Goa for Churchill Brothers, and then from there to East Bengal. Mahindra gave me a lot of confidence. Won the continuous 3 years best defender. Then came here Dempo. Again I won the best defender. That gave me more motivation and gave me more opportunity to do my best. हालीच बायचुंग भुतियाच्या फेअरवेल मॅचीत बायर्न म्युनिक भारता कडेन खेळ्ळे. हे मॅची पयलीं रिटायरमेंट घेतिल्ल्यान महेश भारताच्या पंगडान नाशिल्लो. I just took the retirement. I did not thought of that game, so it came in my mind, and I said, okay, this is the last. Do you feel you regret you retired one match before you could have played the Bayern match? Do you feel that you could have played that match and retired? Yeah, some point I feel, but some point I say, okay, no problem, it happens. पणजेच्यान आमचो खेळां खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार ओंकार फळारी. चौथ्या अखिल गोंय पत्रकार चषक 2020चे शेनवारा सावड्डे जिमखाना मैदानाचेर उक्तावण जालें. सांगे केपें पत्रकार संघटनेन गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या जोडपालवान ही सर्त घडोवन हाडल्या. गोवा स्पॉन्ज आनी सावड्डे बॉयजां मदीं जाल्ले उक्तावणाची मॅच गोवा स्पॉन्जान 11 रनांनी जिखली. पत्रकार चषक सध्या चौथ्या वर्सांत आसा. गोंय क्रिकेट संघटनेचे अधिकारी आनी हेरांनी ह्या सर्तीचें उक्तावण केलें. गोवा स्पॉन्ज अँड पॉवर लिमिटेड आनी सावड्डे बॉयजां मदीं उक्तावणाची मॅच जाली. सावड्डे पंगडान टॉस जिखून फिल्डिंग घेतली. गोवा स्पॉन्जान 20 ओव्हरींत 4 विकेटी वगडावन 136 रन्स काडले. सागर बोरकारान 61 रनांची दमदार बॅटिंग केली. धीरज शेल्डेकारान 22 रन्स काडले. सावड्डे बॉयजाच्या शुभम, अमित आनी साईराज ह्या तिनूय बॉलरांनी प्रत्येकी 1 विकेट काडली. सावड्डे बॉयजांक 20 ओव्हरींत 8 विकेटी वगडावन 125 रन्स काडप शक्य जालें. सावड्डे बॉयजान काडिल्ल्या 125 रनांत गौरीश नायकाच्या 42 रनांचो महत्वाचो वांटो आसा. गोवा स्पॉन्जाच्या धीरज शेल्डेकारान 4 ओव्हरींत 30 रन्स दिवन 3 विकेटी काडल्यो, जाल्यार सागर बोरकारान 3 ओव्हर 1 बॉलांत
16 रन दिवन 2 विकेटी काडल्यो. गोवा स्पॉन्ज 11 रनांनी ही मॅच जिखले. गोवा स्पॉन्जाचो सागर बोरकार मॅन ऑफ दी मॅच थारलो. सावड्डेच्यान आमचो खबरांकार मयूर नायक. आनी इतल्यान ह्या खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.